दिशी दिशी गोंयांत फुलांचो खप वाडटा. देवळां सावन लग्न परबो सण सुवाळ्या मेरेन ट्युरिस्ट स्टेट आशिल्ल्यान आनीक चड. मात दक्षिण भारतांतली फुलांची सप्लाय चेन सध्या हाल्ल्या. हैदराबादचे व्यापारी बेंगलोरात फुल बाजारांतलो स्टॉक सरसकट पावणेर उखलतात आनी रेट वाडयतात म्हूण फुलां म्हारग. तातूंतच लग्नाचो सीझन आशिल्ल्यान रेट वाडून फुलां वता. हैदराबाद वयता व्यापार सगळे स्टॉक तेंच्यांनी हैदराबाद वाले व्यापार व्हरता मार्केटाक सगळे रेटी वाडयतात जाग्यार वचून. 10चे व्यापार 50 करतात, 50चे 100 करतात. मेन म्हणजे लग्नाक सगळ्यांक फुलां जाय. रेटी वाडटा सगळे जण आम्ही आता कितें करतले हांगा गोंयांत कितले लोक आहेत व्यापारी सगळे जाणां 10 किलो जाग्यार 100 किलो सांगतात. 10चे व्यापार तेंच्यांनी वाडयतात. दलाली मेन आसता पळय ह्या व्यापार त्या जाग्यारूच तेंच्यांनी सवाल करून घेतात. 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपया काय जाय तेजो सवाल करून घेतात. आता तुमकां माल येता तो सगळो बेंगलोर बेंगळूर कोल्हापूर येतनाच फुलां म्हारग येतात म्हूण हांगा म्हारग. हैदराबाद दक्षिण भारत राजस्थानात लग्ना वेळार फुलांक चड डिमांड. चडसो फुलांचो सप्लाय थंय चल्लो. म्हारग जाला पण म्हारग कित्याक जाला म्हणजे चडशीं फुलां तमिळनाडू हैदराबाद आनी बेंगलोर ते वटेन थंयच म्हारग जाला म्हणून म्हारग आसा आनी कांय ना. आमी ऑर्डरीचेर आसा सगळे इतके गोंयान इतले चड ऑर्डरी वयता तेंचे थंय डिमांड वाडटा अशें. चडशी हैदराबाद तामिळनाडू ते सायडीन त्या चड वटेन लग्न त्या वटेन मातशे सेलिब्रिटीज बी आसता पळय हैदराबाद चडशे लग्न जाता. राजस्थान रॉयल वेडिंग सगळे थंय जाता न्ही म्हणून फुलां सगळे थंय वयता. गोंयांत फुलां उत्पादनात स्वयंपूर्ण जावंक वाव भरपूर. मात सध्या सगळे बेंगलोरचो सप्लाय आनी हैदराबादच्या होलसेल सप्लायरांचेर पातयेवन. बेंगलोर सावन येतनाच फुलां हांगा म्हारग येतात. हांगचे डिलर थळाव्यांक आनीक वाडोवन विकतात. फुलां आतां म्हारग आहा, शॉर्टेज केले तेच्यान कमी हाडटा फुलां. रेटी खूब म्हारग 300 रुपया किलो 400 रुपया अशे किलो दितात. चवथी दुधचडी थंयसून ते हाडटा न्हू मुस्लीम ते आनी आमकां दितात मागीर तेका आमकां म्हारग पडटा ते. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.